आज हांगा एक इशू जाल्लो आसा. कोणी तरी NGOन कंप्लेन केल्या कितें, आनी हे डंप इलिगल म्हणून. हे डंप घरात आशिल्ले तेंच्या 4 वर्सां पयलीं काडिल्ले. तरी पूण कंप्लेन करून हायकोर्टाची एक ऑर्डर हाडून हे डंप परत रिवरी घालपाचें काम चालू केलां. हांव इतलेंच मागता सरकारा कडेन की हो विशय गंभीर आहा आनी ह्या विशयाचेर बरें लक्ष सरकारान घालचें. कित्याक हो पारंपारीक धंदो वळवयचो गेले कितलेशे हजार वर्सां चलता आनी आज त्या वेवसायाक खंय तरी आज कायद्याचे नोट काडून हो वेवसाय बंद करपाक सोदता. कितें गेली 10 वर्सां हांव जेन्ना हांगा आमदार म्हूण आशिल्लो तेन्ना हांवें कितें केलें, ही 10 वर्सां तांकां खंयची त्रुटी आसल्यो कंप्लीट करून हो वेवसाय चलोवंक दिलो. आज 2018च्यान ते 2021 पर्यंत ह्या सरकारान हांकां लायसनां दिवपाची ती दिवना. त्यांच्या खातीर कितें तरी प्रोग्राम करपाचो तोय करूं ना. फक्त तांकां वेटी धरल्या, इलिगल रेंव काडटा म्हणल्या आनी तांकां त्रासांक घातल्या. आज हो उपासमारीची पाळी आयल्या कोविडा लागून. आज तेंचे कडेन उदरनिर्वा जे डेली तांकां कितें जाय तें करपाक पयशे ना. कितें त्या भायर तेंचे हे लॉस कोण सोंसपाचें हें लॉस सांग पळय म्हाका. सरकार कोर्टा कडेन पोट दाखयता. फक्त हायकोर्टाची ऑर्डर आनी ह्याची ऑर्डर म्हणटा कोणाची मायनिंगाची. हांव कितें म्हणटा, सगळ्यो ऑर्डरी आसल्या सरकार कितें करता, सरकाराक कायदो करपाक आज 4 वर्सां मेळटालीं. सरकारान कायदो करूं ना. लक्षात जालें. सरकारान कसलीच एक स्टेप सुद्दां फुडें वचून हांकां सगळ्यांक तर संरक्षण दिल्लें. हे गोंयकार सगळे पारंपारीक धंदो करपी गोंयकार हे भायले लोक न्ही देंव काडटा ते. तांकां नोकरी ना, तांकां कांय ना. तांचो वेव्हार हो पयलींचो म्हणजे त्यांनी पिढीन पिढी चलयता ते. आज हे सगळे युवक चलयता तो धंदो आनी सरकार तेंचेर आज उपासमारीची पाळी हाडपाक लागला. हांव सरकार कडेन मागतां की जर तर हो कायदो तुका तांकां रेंव काडपाक, ही पारंपारीक रेंव काडपाक सुद्दां तुमचे कडेन कायदो करपाक जायना, तांकां लायसनां दिवपाक जायना जाल्यार तांकां सद्या ते जाय सगळ्यांक 20,000 मानधन दिवचें म्हणून म्हयन्याक. हे गोंयकार मूळ गोंयकार हे भायले येवना. ह्या बारीक बारीक वेवसायीक जे आसा तेंचेर सरकारान लक्ष दिवचें. आतां इलेक्शन आयलां, कितें निवडणुकेक सरकार परत मत दिया मागतलो. हांव म्हणटा हें तर करपाक जायना. कांकणां घाला आनी मतां मागा म्हूण हातांत. हांव सरकाराक सांगता, मुख्यमंत्र्याक सांगता, तुज्यान तर हें करपाक जायना जाल्यार तुवें कांकणां घालून भोंवा म्हणून सगळ्यांनी. कारण आमी हे आमचे नवे जे तरूण उद्योग करपाक सोदता, जो पारंपारीक धंदो चलोवपाक सोदता तो आमी बंद केलो म्हणून सांगा लोकांक. त्या खातीर आमी कांकणां घातल्या म्हणून आनी भोंवा मतां मागपाक. लज दिसपाक जाय ह्या असल्या लोकांचो धंदो बंद करून वाड घालपाचो. कोण कंप्लेन करता, तुमचे कडेन आज सगळी यंत्रणा आसा, तुमचे कडेन मंत्रिमंडळ आसा, तुमचे कडेन 30 आमदार आसा. तुम्ही ठराव घेवं शकता, तुम्ही कायदो करूं शकता आनी हांकां वाचोवं शकता. पूण तुमच्या ती हिम्मत ना. तुमच्या आज दुर्लक्ष आहा सगळी कडेन. तुम्ही स्वता स्वार्थाक थंय बसल्या अशें हांव नमूद करता. तेन्ना सरकाराक ही चितावणी दिता की हो वेव्हार तुम्ही मायनिंग बंद केल्या 12 वर्सां जाले, सगळे तरेचे वेव्हार तुम्ही बंद करता. तेन्ना हे वेवसाय बेगिनात बेगीन चालू करा जाल्यार ह्या म्हयन्याच्यान तांकां मानधन दियात. तेंचेर उपासमारीची पाळी आयल्या. हांव मोठ्यान सांगता सरकाराक, सरकारान हें आयकुचें आनी करचें नाल्यार 2022 ह्याच दर्यांत तुमकां फुडें येतलें. वाडून हांगासर बिझनेस सरकार हें करूंक सोदता, तांकां पुलीस प्रोटेक्शन बीन दिवन तेजे विशयी तुमचें कितें हें म्हणटा? अरे भायल्यान रेंव कितें हाडटा, तांकां कमिशन मेळटा म्हूण हाडटा आनी हांगच्यान हे लोक कमिशन दिवपाक शकना म्हणून तर ते करता. आनी नांव घेता आमकां हे वेवसाय चालू जावपाक जाय. कन्स्ट्रक्शन चालू जावपाक जाय. तुमकां तितलेच तर रेंव जाय. आमचे कडेन सोर्स आहा ते दिया मरे लोकांक. कित्याक दिना ते लोकांक? ह्या भुरग्यांक तर तुमी वेवसाया फुडें काडा, तांकां लायसन दिया, तांकां रेग्युलरायज करा, तांचे कडल्यान टॅक्स घेया, फक्त कमिशन घेवं नाका कारण ते गोंयकार. सो इल्लीगल रेंव काडटा अशें सरकार म्हणटा, तेजेर कितें म्हणटा तुमी?
इल्लीगल करता अरे काडटा म्हणटा. इलिगल जरी काडटा आसत ते लिगल करा म्हणून आमी सरकारा कडेन मागता. तांकां इलिगल कित्याक करपा लायता तुमी? हम्म. सांग पळय म्हाका. तुम्ही रेग्युलायज करा. 2018 पर्यंत तुमकां लायसन आहा न्ही? मागीर हे पळय आयक, हम्म. 2017-18 पर्यंत तांकां लायसन आसा. परत रिन्यू करूंकूच ना ते. कळूं ना कायदो सांगता. हम्म. कोर्टाची ऑर्डर सांगता, ग्रीन ट्रिब्युनलाची ऑर्डर सांगता. अरे तुम्ही कायदो करा त्या खातीर. बारीक व्यवसाय जो व्हडें घेवन आपूण वचून हातान रेंव काडटा ताका हो कायद्यांतल्यान एक्झेम करा. ओके. सरकारा कडेन खूब कितें करपा जाता. फक्त भाशणां दिवपाकूच आनी लोकां पिशे करपाकूच आमी हें केलें तें केलें म्हणून पर्याय करूं शकता ह्या धंदा हे करपाक सुरू करपाक म्हणून. हांव एकूच सांगूं शकता हांकां सगळ्यांक उतर दिवं शकता. जर तर ह्या 2022ची निवडणूक बेगीन आयिल्ली आसा आनी ज्या निवडणुकीक तर आमचें सरकार तर हाडत, हांव ह्या पिवळा हो वेवसाय 2 ते 3 म्हयन्यात सुरू करून दाखयता. जसो हांवें 10 वर्सां पयलीं बंद अखंड चालू दवरिल्लो तसो हांव 3 म्हयन्यात निवडून येतकीर आमचें सरकार येतकीर हो 3 म्हयन्यात हांव कायदेशीर कितें आहा तें कायदेशीर कितें आहा तें चालूक लायता. सगळ्या कोणा कडेन त्रास जायना. एज इश्यू तुमचो रेवेकारांचो हांगासर म्हणजे 1 तारखेक हांगा येयले. पयलीं कलेक्टर बीन येयलो. दनपारां हांगा येयले, रेंव सीज केली कोणाकूच सांगलें काय खबर ना. मागीर सांज रातचे पुलीस पळयना फुडें म्हणल्यार रेंव सीज मारली. आमी हेचे कडेन सीएमा कडेन हेची नोंद करून दिली. सीएमान म्हणलें बाबा 5 तारखेक कोर्ट आहा, त्या उपरांत तुमचें मातशें आपण पळयता कितें तें. तर काल अचानक हे येयला. सकाळी येयले हे म्हणजे कलेक्टर येवना, जॉयंट मामलेदार येयलो, मायन्साचे हे येयले, 20, 25, 30 पुलीस येयले आनी धुकळपाक स्टार्ट केलें. आमी काय आतां पुलीस 30 एक पुलीस पळयना फुडें फुडें वयतलो कितें उलयतलो कोण म्हणून कोण ती क्लेमूय घेवपाक तयार ना आनी कितें ना. थोड्यां कडेन पास आहा पूण ती कितें आहा हेका चुकल्या. म्हणजे जे मायन्साचे डायरेक्शन आहा ना, जे करूंक जाय आसलेले पेपर दिवंक जाय ते दिवं नासले म्हणून त्या लागून क्लेम करपाक करना. आनी थोड्यांनी आमी आतां पोट चलचें म्हणून इल्ली काडलेली आसा. पूण ही रेंव आसा पळय ही चडशी रेंव तुमी 2 वर्सां पयलीं बीन काडून दवरलेली स्टॉकान. न्ही पूण ती हांगाच आशिल्ली काय आनी खंय दवरलेली आशिल्ली? हांगा वयर आसलेली आपापल्या जाग्यांनी ती. सो ती आतां हाडून आतां दर्यान खाली गेली. हय दर्यान केली. ओके. म्हणल्यार कोणाची ऑर्डर म्हणटा? कलेक्टराची ऑर्डर? कलेक्टराची कलेक्टर म्हणजे एनजीओ तयार झाले एनजीओन तेंचे कलेक्टराकडे कंप्लेंट केली. की हांगा रेंव दिसता थंय रेंव दिसता रेंव बनवली थंय. तेणें खंय नांवा सकट कंप्लेंट दिला. आतां तेणें थोड्या हांकां रेवेक आतां विनायक वेंगुर्लेकाराची सुद्दां रेंव आसा. तेज्या रेवेक तेणें डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसलेलें म्हणून तेज्या रेवेक ते आजून कोण हात लावंक वचना. तेजे कंप्लेंट केल्यार थंय वचून तेंच्यांनी कित्याक एफआयआर केली आनी कित्याक केलें ते करूंक जाय तेन्ना कळटलें तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाच्यो चुको कितें आहा ते लोकांक तुमच्याय फुडल्यान येतल्यो आसल्यो की तेणें 3 वर्सां तो कंटिन्यू पास मागता. ते पास सुद्दां विनायक वेंगुर्लेकाराक दिवना. कित्याक ते ट्रांजीस पास तो मागता की रेंव थंय शिफ्ट कर. ती तेजे कडेन जाल्या म्हणून तेणें ती हें केल्या. तो फॉलोअप करीता कित्याक तो कायदेशीर गजाली दावा धरलेलो. पूण हो आमी आसा म्हणजे आमचे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी ते करुना फॉलो म्हणून ते उरलेले आसा. आनी ती रेंव काडून तेंच्यांनी आतां बेधडकपणे हाडून फास्ट आनी अशी बाकी दुसरी कडेन खंय उरल्या तेंच्यांनी कितेंच करूना. कितली शिराव दर्यान उडयली हाडून? वळवळ जवळ जवळ आतां 250-300 मिटर रेंव आसतली. 300 मीटर. सो आतां तुमची मागणी कितें आसा सरकारा कडेन? आमची सगळ्यात पयली मागणी म्हणजे कायदेशीर धंदो करचो. कायदेशीर जर धंदो केलो जाल्यार आमकां तितून कांयच म्हणजे आमकांय रेव्हेन्यू भरून सुशेगाद आमचो धंदो करूंक मेळटलो. कितली आमकां तुमकां 4 दिसता 4 मिटर 2 मिटर सुद्दां ती कायदेशीर जरी काडूंक जाय तितून आमचें पोट चलता. तर तें जायना जाल्यार आमकां जर तुमी जर पोटाक जर कितें दिवंक शकता मानधन दिवं जाल्यार तें. पूण आमकां तें मानधना पेक्षा आमकां आमच्या मेहनतीचो पयसो आमी मानधनाच्या वाट्यान ना करता. म्हणजे मानधन आमकां 2 मिटर सुद्दां आमची काडूंक मेळ्ळा आनी त्या 2 मिटरान सुद्दां जगूंक शकता अशें आमची मागणी आसा सरकारा कडेन. तुमी कायदो करून सांगा की पारंपारीक तुमी 2च मिटर काडा. 2 मिटरा वयर तुमचे कडेन दिसलें जाल्यार तुमकां धरून आमी तें काय तयार आसा. पूण तुमी तेवूय करूंक तयार ना. तुमी खंयच्या पद्दतीन तुमी खंय उरल्या तें तुमी पळया जाल्यार आमकां आमच्या पोटाक वाट करूंक जाय. कोरोनान आयज खंय लोकांचे जॉब गेले आनी आमी ह्या जॉबाक केन्ना गव्हर्मेंट जॉबाक कित्याकूच वचूना. आमी ह्या पारंपारीक धंद्याचेरूच आसा. पारंपारीक धंदो आमचो चलचो हीच आमचे कडेन मागणी आसा. थँक्यू. नाव? सुरेंद्र वळवय.